गठबंधनाचेर काँग्रेस योग्य निर्णय घेतली। कुडतरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड गठबंधनाचेर पॉझिटिव्ह दिसता। मडगांव तो मिडिया कडेन उलयलो। फाटली 4.5 वर्सां खंय ताणें विधानसभेत काँग्रेसीचो आवाज दवरला। पार्टीक भरपूर वावुरलाय। पार्टीचो अध्यक्ष मान्य करूं वा ना करूं। This alliance is the party is taking a call. It's I do not want to comment, but certainly they will. It won't happen what everybody talks. Certainly there will be a good decision coming up. Allianceची गरज आहे अशी दिसते. Sorry. Alliance गरज आहे अशी दिसतं. See, ultimately it is for the people of Goa to decide whether alliance is required or not. It's time when leaders listen to the people. The idea is that our focus should be that a good government has to be in place. I think there is no harm in Goa Forward asking Congress to make an alliance with Goa Forward. I don't think. No problem in aligning, you are saying. The question of aligning will be a party decision. I have given my say. I have made things suddenly clear that with whom we have to have an alliance, with whom we don't have to have an alliance. Even that I have made it very clear. I have told my party that good candidates have to be given seats. Tainted leaders should not be given tickets. Now it is up to the party to take a call. The party has shown interest in taking a call, and if the party takes a good decision, I don't see any reason why somebody should have apprehension that I am not going to contest on the Congress ticket. We are born. I was a block president of the Congress party for the last 4.5 years. It was me who has kept the flag high in the assembly, though the president may not even admit it. But I have been doing it, and I have done it sincerely, and I feel the people know about it. I don't have to keep telling that I have to do it, that I have done it. I don't have to keep telling it. गोंयांत काँग्रेसीन जे केलें तेच बीजेपी सरकारान केलां। दोनूय सरकारां मदीं कांयच फरक ना म्हूण आपाचे फुडारी उलयले। आपाची चिंचोवण्या सभा जाली। सभेक आपाचो केंद्रीय फुडारी सोमनाथ भारती उलयलो। गोंयांतली शिक्षण वेवस्था बदलूंक जाय। आपूच हें करपाक शकता म्हूण आपाचो वेळी उमेदवार क्रूज सिल्वा उलयला। गव्हर्नर देंवलो आनी कांय जाण देंवले तेन्ना चीफ मिनिस्टर जो जालो ताणें कितें सांगलें? झिरो टॉलरन्स टू करप्शन. कितें जालें 5 वर्सां? खंयचें करप्शन देंवलें? यांचे मंत्री आज करप्शन करून गोंयचे जागे हडप करून आख्खे गोंय काबार करून फुडें सरल्या. कितें फरक जालो? काँग्रेसाक आमी देंवयले, बीजेपी काडले, कितें फरक पडलो आज? म्हणून हो आज परत एकदा आमचे भितर राग येवपाची गरज आसा. हांव हें सगळें कित्याक सांगता? हे सगळें हांवें पळयलां तितलें कोणेच पळोवंक ना अशें हांगा हाजीर आसा तातूंतले भितर. हें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां कितें घडटा तें. आनी म्हाका जेन्ना हो राग आयलो तेन्ना ह्या रागान हांव भायर सरलो एक गोंयकारांक उलो दिवपाक की गोंयकारांनो, तुम्ही फटवतात, तुम्ही 5-5 वर्सांनी जे निवडून दितात ते फटकिरे. आम्ही सगळे एकाच उतराचे मनीस, हे 10 उतराचे मनीस, हे आत्तां पलटी मारतात असले मनीस. यू टर्न म्हणटा तो जो शब्द आज आमकां आयकूंक येता तो ह्या बीजेपी सरकारान इन्व्हेंट केल्लो आसा. आज लोकांच्या कानान यू टर्न पडटा. कसले यू टर्न सारखे सरकार जे आज चल्लां आनी तांकां सपोर्ट दिवपी कांय आमचे आमदार जे आसात, इंडिपेंडंट आमदार म्हणटात पूण तांच्या बोळसान पडल्यात. ते बोळसान पडले ते सगळे एकठांय करून घरा धाडपाचो वेळ आयला आनी आम आदमी सरकार आज बसोवपाचो वेळ आयला. बरोवन दिल्ले काय ना जाल्यार कितें जालें मागीर? कोळवाल जेल, पयलीं जेल असली आग्वाद. काम सोडटा म्हजे शेवटचे पोस्टिंग हांव जेलीचो इंचार्ज. कोळवाल जेल बांदली, आतां जेल चालू केली, पूण जेल बांदचे पयलीं असेंब्लीन तेन्ना जे ऑपोजिशन आतां सरकार चलयता ते सांगताले हे मिनाच्या घोटाळ्यान आसा तांकां सगळ्यांक जेलीन धाडटले म्हणून. कोणाक धाडले? एकट्याक तरी धाडलो? एकट्या मनशाक तरी आज जेलीन धाडला? फक्त हे लोकांच्या फाटल्यान लागल्या. हजारांच्यो नोटी बंद केल्यो आनी 500च्यो बंद केल्यो आनी लोकांक त्रास. फक्त लोकांक त्रास सोंसपाचे, आम आदमीन त्रास सोंसपाचे, तुज्या आनी म्हज्या सारख्या लोकांक त्रास सोंसपाचे आनी सगळ्यांनी एअर कंडिशन व्हडल्या बंगल्यांनी ऑफिसांनी मजा मारपाची. घरात बसून वचून थोडी जाण बरोबर कामाक वयता. कसले काम? शॉपाचेर, सेलफोन शॉपाचेर नाजाल्यार कपड्याचेर.
BA B.Com करून असले काम करपाचे आ मंडळात जे आम्ही भुरग्याक शिकतात त्या प्रमाणे आमच्या भुरग्याक कामां कित्याक मेळना नाजाल्यार कामां सारके भाशेन आमच्या भुरग्यांक शिकप कित्याक मेळना हे एज्युकेशन सिस्टम म्हणटा चेंज जावपाक जाय आनी हे सिस्टम चेंज करतलो जाल्यार आमकां आम आदमी जाय. कलेचें वेवसायीकरण जालां आदली मजा उरिल्ली ना म्हणून कला संस्कृती मंत्री मांद्रेकार उलयला. फाटल्या 5 वर्सांत खात्यान कलाकारां खातीर जें कितें शक्य आशिल्लें तें सगळें केलां. खात्याचे संस्कृतीक पुरस्कार सुवाळ्याक मांद्रेकार उलयतालो. सुवाळ्याक कला संस्कृती सेक्रेटरी दौलत हवालदार आनी पणजेचो आमदारूय आशिल्लो. आम्ही आणि त्यांना जी सेवा असली त्यांना खंयच कसली अपेक्षा त्यांची नसली. आज आम्ही सगळे व्यावसायिक पद्धतीन व्यावसायिक हेतून वचपाक लागले आणि व्यावसायिक हेतून आम्ही वयता जो आदलो ज्या पद्धतीन आदले जे लोकांक आवड असली ज्या मोठ्या प्रमाणात लोक आदी नाटकां पळोवपाक घरांसून भायर सरताले पळयताले तो हे आज कमी जाल्लो आहा. कारण तेका खूबश्यो कारणां आहा. कारण घरांत टीव्ही आसता आणि घरांत टीव्ही असल्या नंतर वेगवेगळे प्रोग्राम डे टू डे बरे सिरियल्स असता आणि एकदा ती सिरियल्स पळोवपाक चालू केल्यानंतर गांवांत कसलोय बरो जर प्रोग्राम आहा तर तेका त्या प्रोग्रामाचे पळोवंक ना गांवांच्या देवाच्या उत्सवाचे पळोवंक ना. तेका दिसता की आपूण ती सिरियल चालू पळयतात ती सिरियलीन एक दीस जर खंड पडलो जाल्यार कितें घडोवंक शकता म्हणजे तेका तेची इतके इंट्रेस्ट असता आणि पायलो तरी त्यो इंट्रेस्टेड असता. आमोरेच्या टायमार तुज्यो सिरियल पळोवपाक बसल्यो जायत जाल्यार बाबडो खूब दीसभर कश्ट करून काम करून जेन्ना घरांत भितर सरतात तेचेर सुद्दां तेंचें लक्ष नासना. कारण ती इतकी त्या टीव्हीन भितर घेतली आसता की तांकां बाबड्याक ते आपलो घोव येयला तेणी कपडे काडले तेची वडची विचारपूस करूंक जाय बाबा तूं च्या पाणी घेतलें काय ना कितें केलें काय ना हें सुद्दां विचारपाची मनस्थिती आज नासना. ती इतकी ह्या हेतून सारकी रुतलेली आसता. वो स्टेट अवॉर्ड कदाचित फुडल्या स्टेट अवॉर्डाक ह्या खात्याचो मंत्री कोण आसतलो ते म्हाका खबर ना म्हणून आजूच म्हणजे फाटली 4 वर्सां एक बऱ्या पद्धतीन ह्या डिपार्टमेंटाचे काम फुडें व्हरतना खंयच एक गोंयच्या कलाकाराक खंयच दुखय नासतना बऱ्या पद्धतीन बरी डिसिजनां बरें काम घेवपाचें काम आमचे डायरेक्टर प्रसाद लोलयेकर यांच्यानी केलें. खरेंच थिएटर ही फार महत्वाची कला आहे. तर ह्या थिएटर पासून हे थिएटर ही अशी एक प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये आपण ऍक्टर्स बघतो तर त्या ऍक्टर्सचा स्टार मध्ये जे परावर्तित होतं ती जी प्रोसेस आहे ती आपल्याला या फिल्म मधून मोठ्या प्रमाणात बघायला मिळते. फिल्मचा विषय मी एवढ्या अर्थाने काढला कारण इन्सिडेंटली फिल्म ही फार एक्सपेन्सिव्ह अशी एक कला आहे. खूप मोठ्या प्रमाणात त्याला पैसे लागतात फिल्म प्रोड्यूस करण्यासाठी. गोवा सरकारने इन्सिडेंटली आता एक नवीन स्कीम त्या संदर्भात नोटिफाय केलेली आहे फिल्म फायनान्स स्कीम आणि उद्यापासून म्हणजे फाल्यापासून सर्वसाधारण त्याची नोंदणी सुरू होईल. 2011 पासून जे फिल्म्स आपल्याकडे रजिस्टर झालेले आहेत त्यांच्यासाठी ही फिल्म फायनान्सची अशी योजना आहे. त्याचे सर्व डिटेल्स ESGकडे उपलब्ध आहेत आणि ही एक फार महत्वाची घटना यावर्षी फिल्मच्या क्षेत्रामध्ये होते. कला ही एक जाय असता खंय समाजाक एक दिशा दाखोवपाक खंय समाजाचे एक मेंटल हेल्थ सारखे दवरपाक खंय एंटरटेनमेंट जाय असता एक रिलीफ जाय असता आणि कलाकार ह्या दृष्टीन एक बरें कार्य करता. गिव एक ब्रेक.